तो आवाज नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार हांव दीप्तिका कोडकर गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळयच्यो मुखेल खबरो आदिवासी समाजान 5 दिसांचे उपोशणाचे आंदोलन घेतले फाटी लोकसभा वेंचणुकेत सरकाराक बुद्ध शिकोवपाची समाजाची शिटकावणी सरकारी नोकरेचेर निंबून राविनासतना कुशळटाय आत्मसात करात मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांचे विद्यार्थ्यांक आवाहन आयतारा राती मोर्जेच्या आनंदी आनंद मिनी सुपर मार्केटांत जाली चोरी सीसीटीव्ही मशीन सोन्याच्यो बाटल्यो 2 लाख रुपयांसयत 20 लाखांचो मुद्देमाल व्हेलो फाराव बेतोडा फारपेट प्रकरणात जखमी झालेल्या कुर्टीकाराच्या गाडयेत सापडली घोळे वखदां पोलिसांनी त्याच्या विरोधात दाखल केलो गुन्यांव पास काडिनासतना गोंयांत चलता भायल्या राज्यांतल्यान रेवेचो वेव्हार गोंयचे रेवकार मात रेवेचो खप जायना म्हणून हुसक्यान आनी दाजी फुडले वेंचणुकेक उबो रावच्या पयलीं वास्कोचो बस स्टँड बांदून जातलो पुराय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचें आश्वासन आतां खबरो विस्तारान लोकसभा वेंचणुके पयलीं अनुसूचित जमातींक गोंयच्या विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवचे अशी मागणी करीत समाजान सुरू केल्लें आंदोलन आयतारा फाटीं घेतलां सरकारा कडल्यान सकारात्मक आश्वासन मेळूंक नाशिल्ल्यान आमी हें आंदोलन फाटीं घेतात मात हाचो अर्थ असो न्ही की आमचो लढो सोंपलो आमकां जो मेरेन राजकीय आरक्षण मेळना तो मेरेन आमचो लढो कायम सुरूच उरतलो ह्या लोकसभा वेंचणुकेत सरकाराक आमच्या मतांची तांक कितें आसा तें दाखोवन दितलें अशी शिटकावणी ह्या वेळार समाजाच्या फुडाऱ्यांनी दिल्या आता आमकां गांवांनी वयचें पडटलें गांवांत आमच्यो मांड जाता पंचायत बसता तशी पंचायती आमी वचून आमचेर कितें अन्याय जाला ह्या सरकारान आमकां कसो फटयला आयज पर्यंत आमकां कसो फटयत आयला हे प्रत्येक गांवांनी वचून आमचे 300 गांव आसा एसटीचे त्या गांवांनी मांडान आमी वचून त्या लोकांक आमी सांगचें पडटलें आनी आमी सांगतले असो आमी ठराव घेवपाक शकता तुमकां मान्य आसा जाल्यार हात वयर करा तर हांव पयलो ठराव वाचून दाखयता सगळे हात वयर काडून धरचे It is resolved that tribal leaders will now visit 300 plus ST villages and convey Panchayat Mand at every village to aware people on how ST community has been cheated and denied from granting constitutional rights by state government and central government. सगळ्यांक मान्य आसा? सगळ्यांक मान्य आसात? अशें आसा. It is resolved that if current central government fail to issue notification to reserve 4 seats for ST in Goa Assembly before code of conduct of Lok Sabha election 2024, we shall try multiple strategies to create electoral damage to the ruling BJP government for both North Goa and South Goa seat in forthcoming parliamentary election. म्हणल्यार आमी वेगळ्यो स्ट्रॅटेजी विचार करून परत एकदा बसून कसो तांकां बोटी शिकोवपाची कसो तांकां डॅमेज करपाची कित्याक आमचे तरी मागणी मान केल्यो ना हेजेर आमी रेजोल्युशन घेता मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सत्तरी तालुक्यात सुमार 200 कोटी 20 लाख रुपयांच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे उक्तावण केले तशेंच कांय प्रकल्पांचो बुन्यादी फातरूय घालो हातूंत 11 केवी भुंयगत वीज केबल 5 ट्रान्सफॉर्मर भिरोंडा पंचायतीचे नूतनीकरण माहूस पंचायतीचे उक्तावण तशेंच हेर कामांचो शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांचे हस्तुकी जालो ह्या वेळार पर्येचे आमदार दिव्या राणे तशेंच वाळपयचे आमदार विश्वजीत राणे हाजीर आशिल्ले आमचे सरकार जशें मॅडमीन सांगलें अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर चलता प्रत्येक मनशा पर्यंत प्रत्येक योजना पावपाक जाय जाल्यार आमच्यो योजना
म्हणून हांवें म्हटलें चुकून एखाद्या मनशाक जर टॉयलेट मेळूंक ना, चुकून एखाद्या मनशाच्या घरात जर नळ पावना आसत जाल्यार तुमचे आमदार तितकी सक्षम रित्या काम करता, वेळ पडना जाल्यार स्वताचोय पदरमोड करून घेवपाची तिची कापासात आसा आनी ती दिता हें आनी हें कित्याक तर हे खास करून आमी म्हणटा की महिला भगिनी खातीर आसा. आमच्या सरकारान अशा पद्दतीच्यो बेजीक गरजो दिता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर ह्युमन डेव्हलपमेंट, मनशाचो विकास आनी मनशाचो विकास म्हणटा आसतना शिक्षणा पासून तो सोशल वेलफेरा पर्यंत आमी शिक्षण जेन्ना म्हणटा तेन्ना एखादो जर 10वी फेल जावन तो घरा कडेन उरता आसत जाल्यार ताजेंय बी करियर घडपाक जाय आनी ताजें करियर घडपाक जाय म्हणून आयडियातल्यान आमी नवीन कोर्सीस सुरवात केल्या. हांव आयज कित्याक करता की मुख्यमंत्री जेन्ना मुख्यमंत्रीचे आमी उल्लेख करतात, आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचे उल्लेख करतात, कारण काम करपाक सोंपें नासता, केन्ना केन्ना धडपडचें पडटा, कश्ट करचे पडटा आनी हे कश्ट कित्याक खातीर कारण लोकांची कितें तरी सेवा करपाक म्हणून आमी विधानसभेत पावल्या. आनी आयज आमचे मदीं मुख्यमंत्री मुद्दम आयिल्ले, मुद्दम सांगले की आपूण येतलो, निश्चित येतलो, कारण म्हाका बी भंय जाल्लो, कारण काल हांवें फोटो पळयलो मुख्यमंत्री दिल्ली आशिल्ले, मागीर म्हाका कळोन चुकलें की मुख्यमंत्री लेट नायट फ्लायट घेवन येता, कोणी सांगलें 9ची फ्लायट आहा म्हणून हांव मातसो गडबडलो, म्हणून मुख्यमंत्री पावतले काय आपूण मुख्यमंत्री सकाळी फोन केल्यार तेणी सांगलें की आपूण पावला लेट, आपूण येतलोच म्हणून कार्यक्रमाक. पूण लक्षात एक घ्या, गरिबी कितें आहा तें सत्तरीचे जनतेक खबर आहा आनी हे गरिबी नश्ट करपाक आमी कितें पावलां इतल्या वर्सां घेतल्या तें तुमकां खबर आहा. आयज भुरग्यांची आशा वाडल्या, लोकांची आशा वाडल्या आनी लोकांची आशा म्हणून आयज आमच्या मतदारसंघात आमच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आमी हे सगळ्या गोश्टी आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. आम्ही जे काम करता जे सर्वोदय, ग्रामोदय आणि अंत्योदय तत्वाचे हो सरकार सदांच काम करता आणि हे असे अंत्योदय तत्वा पर्यंत, ग्रामोदय तत्वा आणि सर्वोदय तत्वा पर्यंत जे आम्ही काम करता ताच्या खातीर हे जे कितें आमचे मोदीजी कडल्यान जे पाठिंबो मेळटा, आमचे केंद्रीय सरकार, भाजप सरकारा कडल्यान जो पाठिंबो मेळटा, ह्या कारणा खातीर आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रत्येक गांवागांवान गोंय राज्यान हे वेगळे वेगळे व्हडले व्हडले प्रकल्प जावनी, वेगळे वेगळे प्रोग्राम जावनी यशस्वीपणान ते आयोजीत करपाक शकता आणि तांच्या सहकार्यान आमी आमच्या भागान, आमच्या 70 भागान हे सगळे प्रकल्प हाडून आमी तांचो सहकार्य आसा म्हणून आमी हे प्रकल्प तुमचे पर्यंत पावोवपाक शकता. ह्या कारणा खातीर हांव तांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा आनी खूब खूब अभिनंदन आनी खूब खूब आभार म्हणजे की तांचे खातीर हे सगळे प्रकल्प आज आमच्या भागान आयले. आनी मोरजेच्या आनंदी आनंद मिनी सुपरमार्केटात आयतारा राती उसरां जाल्ल्या चोरयेचो प्रकार उक्ताडार आयला. सीसीटीव्ही मशीन, सोऱ्याच्या बाटल्यांसयत 2 लाख रुपया मेळून सुमार 20 लाखांचो मुद्देमाल फारायलो. फुडलो तपास चालू आसा. सोऱ्याचे थोडे बॉटली आले. कितल्यांक जाले अंदाज? तुम्ही लास्ट दुकान कितल्यांक बंद करता? 12:30 पावणे एका म्हटलं दुकान आम्ही बंद केलेले. हय, पूण हेच्या ऑपोजीट ही दुकानां चालू आसता मरे हय, हॉटेल सगळी चालू असली पण आता फाटल्यान कितें माडा वयल्यान चढान चोरी केले काही दिसता अंदाज, पूण तो कोण तरी प्रोफेशनल आसतलो. तरी अंदाज कितलो जाला आसतलो लॉस? लॉस जवळ 1.5 लाखा वयर जाला. 1.5 लाख वयर. कितें कितें व्हेला म्हणटा? डिविडार आयला, कॅश आयले आनी मेन सोऱ्याच्या बाटले आयल्या तेणी. आणि तुम्ही केन्ना पळयली चोरी जाली ती? चोरी जाली ती आता सकाळी जेन्ना ओपन करूंक गेले तेन्ना पळयले. आणि पुलीस येवन गेले? पोलीस येयले. श्वान बी कितें हाडला? अजून हाडूंक ना कितें. कितें हाडटा म्हणून सांगला तेंच्यांनी? सांगता म्हण हाडटा म्हणटा. बेतोडा फारपेट प्रकरणात जखमी जाल्ल्या सचिन कुट्टीकाराच्या गाडयेंत फोंडे पुलिसांक तपास करतना 10 ग्राम घुवळे वखदां सापडली. देखून कुट्टीकाराचेर फोंडे पुलिसांनी घुवळे वखदा आड गुन्यांव नोंद केला. जाल्यार भलायकी सुदारले उपरांत खर कारवाय जातली अशें दक्षिण गोंयचे अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी सांगलां. गोंयचो सांस्कृतीक म्हाल आशिल्ल्या फोंडे तालुक्याची वळख हालीसराक बदलत चल्ली. देव देवतांच्या वास्तव्यान पावन असो फोंडे तालुको गोंयचो सांस्कृतीक म्हाल हालीसराक नाका जाल्ल्या गजाली खातीर गोंयभर चड गाजता. मारामाऱ्यो, बलात्कार, खून प्रकरणां, गुळीबार अश्यो खुबश्यो घडणुको त्यान भायर ड्रग्साचो वेवसाय फोंडे तालुक्यांत हालीसराक वाडपाक लागला. फोंडे पुलीस आपले परीन यत्न करताच खुबश्यो केसी दाखल जाल्या. महत्वाचें म्हणजे कालूच जी बेतोडे जंक्शनाचेर जी फारपेट करपाची घडणूक घडली त्या प्रकरणांतलो जो जखमी आसा, जो विक्टीम आसा सचिन कुट्टीकर हाच्या गाडयेंत कांय प्रमाणात ड्रग्स सापडला पुलिसांक. सो सध्या सचिन कुट्टीकर हाचेर गोंय वैजकी महाविद्यालयात उपचार सुरू आसा.
थंयच्यान डिस्चार्ज मेळ्ळ्या उपरांत ड्रग्स बाळगिल्ल्या खातीर ताचेर व्यवस्थीत कारवाय जातली, ताची चवकशी जातली आनी ताचेर गुन्यांव नोंद जातलो अशें दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक मॅडम सुनीता सावंत हांणी सांगलां. फोंडे पुलीस आपले परीन प्रयत्न करतात, पूण हालींसराक फोंडे तालुक्यांत खुबश्यो अश्यो घडणुको घडल्या. खुबशे महाविद्यालयीन विद्यार्थी म्हणा जावं कामगार वर्ग म्हणा ते ह्या ड्रग्साच्या वेळख्यान पडत गेल्ले आसा, सापडत गेल्ले आसा. हेचेर बेगोबेग कारवाय जावची आनी फोंडे तालुको पयलीं सारकोच सांस्कृतीक म्हाल म्हणून तेची वळख ताजी उरची, जिवी उरची अशी फोंडेकारांची मागणी आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक. गोंयांत शेजारच्या राज्यांतल्यान पास काडिनासतना रेंव हाडपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. राती उसरा अशा बेकायदेशीर रेंवेची येरादारी जाता अशें पेडणेच्या वेवसायिकांनी दाखोवन दिला. हेर राज्यांतल्यान रेंव आयिल्ल्यान आमच्या रेंवेचो खप जायना असोय आरोप गोंयच्या रेंव वेवसायिकांनी केला. हो पास खंय दिता तुमकां? हो कसलो पास? हो 100 रुपया मरे, 60 रुपया. ही कसली एंट्री? 60 रुपया. ही 60 रुपया आतां कित्याक आरटीओक? हे कोणाक दिले पैसे? आरटीओ का? पास खंय हा रेंव हाडपाक रे? गोंयान रेंव हाडपाक पास नाका तुमचे कडेन? मायन डिपार्टमेंटान तुमकां दिवंक नाका? तो खंय पास? काय ना पास ना, विथआउट पासा शिवाय हाडटा रेंव? हा पास आहे ना. पेडण्याची रेंव सुरू जायना मरे भाई. ते लोक रडटात ते पळय. ते देखो. रेतीन येताना तुमच्याकडे पास नाही? हा हॅलो, पास कुठं आहे? हा पास सांग रे. पास हा तुझ्याकडे? त्या काय प्रॉब्लेम असतो? हाँ हाँ हिंदी बोले तो हिंदी. कहाँ से लाया रे वो सैंड? हाँ देवली से. कहाँ से? देवली से. वो पास कहाँ है? पहिली म्हणजे जे आमचे स्थानिक असत रेवेकार पारंपरीक धंदो त्यांचो आणि आयज त्यांचे उपासमारीचो प्रश्न उद्भवला. आणि आयज जर महाराष्ट्रातली रेंव येवन जर गोंयान वयता ती इनलिगल जाल्यार गोंयान येवन ती लिगल जाता, हो एक मोठो प्रश्न आसा. दुसरी गजाल म्हणजे जे पयलीं गोंयान आमच्या जे पारंपरीक धंदेकार आसत, आमचे रेतीकार असो, बाकी ट्रकवाले असो, हे जे आसत ते पयलीं गोंयकारांच्यो चालू जावची, आमच्या गोंयान चालू जावची. आणि मागीर हे महाराष्ट्रांतले येतात पळय जे महाराष्ट्रासून रेंव येता आणि ती रातची चलता, हे कडक खंय बंदोबस्त जावो की ही वाहतूक आहा ती बंद जावपाक जाय. प्रायोरिटीन आमच्या गोंयकारांची रेंव आहा ही चालू जावपाक जाय आणि ही कठोर पावलां उचलूंक जाय. आमच्या स्थानिक आमदारा कडेन मागणी आसा, जे आमचे पारंपारीक जे धंदेकार आहे हेंच्या घेवन हो जो चलता, जे आमचे ट्रक एसोसिएशन आसा, रेती वाहतूक एसोसिएशन आहा, हेंच्यांनी सुद्दां कडक पावलां उखलून ह्या शिमेचेर रावन आमच्या बाउंड्री ह्या पत्रा देवीच्या हे महाराष्ट्रातील रेंव अडवणूक जावपाक जाय आणि ही आमची कायदेशीर गोंयची रेंव ही चालू जावपाक जाय. देव बरें. वास्कोच्या उदरगतीचो आराखडो तुमच्या सामकार दवरला. खेळा संकुल जातलोच ते भायर दाजी साळकार फुडले वेंचणुकेक उबे रावचे पयलीं वास्कोचो बस स्टँड बांदून तयार आसतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान वास्कोच्या लोकांक दिलें. विकासाचो आराखडो तुमच्या मुखार दवरलो. त्यांनी काही कामाची रिक्वेस्टूय केल्या. गडे कदाचित हांगातलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसतलो, वास्कोचो बस स्टँड आसतलो जो खुबसो तेंप रिंगाळात पडला. बट दाजी फुडल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात परत इलेक्शनाक उबो रावच्या पयलीं तो बस स्टँड पुराय जातलो हे 100% हांव तुमकां सांगता. आणि एक प्रशस्त असो बस स्टँड, प्रशस्त असो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट हो तुमकां दिवप हे आमचें उतर आसा.
फुडल्या 3 वर्सां भितर कुडचडे म्हालांतले खेळा संकुला सयत हेर प्रकल्पाची कामां बेगोबेग पुराय जातली अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. कुडचडेंतल्या होडर पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. ह्या वेळार थळावो आमदार निलेश काब्राल आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. होडार ब्रीज म्हणटा आसतना हांगासर आमकां सगळ्यांक खबर आशिल्लो साको तसो पळोवंक वचत जाल्यार पूल नाशिल्लो. हांवेनूय पळयला फावंडेशन स्टोन घालपाक येयल्लो तेन्नाय. आनी कशा कंजेशनांतल्यान एक गाडी गेली जाल्यार 2 गाडयो वांगडा वचूंकूय मेळनाशिल्ल्यो. ताजेर आयज ऑलमोस्ट 2 लेन सेपरेटली आमी ब्रीज आज लोकार्पण करता आसतना मनाक खूब खोस भोगता. निलेशान स्वता इनिशिएटीव घेवन ताणें हो ब्रीज कंप्लीट केलो त्या बद्दल ताजेंय अभिनंदन करता. म्हणजे बस स्टँड आसतलो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसतलो, रवींद्र भवनचें एक्सटेन्शन विंग आसतलें, लायब्ररी आसतली. येदे व्हडले 4 प्रोजेक्ट हांव कित्याक सांगता, तुम्ही पणजे सारकिल्या शहरांत सुद्दां जर पळोवंक वचत जाल्यार तुमकां अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट पळोवपाक मेळचे ना जे तुमच्या कुडचड्यांतल्या ल्हानशा शहरांत हे प्रोजेक्ट आसा. बट जरी उशीर जाला आसत जाल्यार येता त्या 3 वर्सांच्या हांव फुडल्या वर्सा म्हणना, इट इज नॉट पॉसिबलूय. एका वर्सान हे प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक शकना. फुडल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळांत डेफिनेटली ताजो प्लॅनूय केला, निलेशाकूय खबर आसा. ताजो प्लॅन करता आसतना तेजे फायनान्शियली प्रोविजन टप्प्याटप्प्यांनी 3 वर्सां खातीर केला. कारण म्हाका फटींग उलोवपाची संवय ना, कारण तेजे फायनान्शियल प्रोविजनूय करचें पडटा. कारण हे 3य प्रोजेक्ट तशे कॉस्टली प्रोजेक्ट आसात, मेजर प्रोजेक्ट आसा तेजे फायनान्शियल प्रोविजनूय केला. आनी पुराय टप्प्याटप्प्यांतल्यान फुडल्या 3 वर्सां पयलीं निलेश परत इलेक्शनाक वयच्या पयलीं ते प्रोजेक्ट कंप्लीट जातले इतकेंय हांव तुमकां सांगता. करपाक आमी हातीन घेतलो 2 गोश्टी आशिल्ल्यो. हो ब्रीज जर मोडून परतून करपाचो आशिल्लो जाल्यार लोकांक खूब पयसल्यान थोडे दीस 5-6 दीस आमी बंद केल्ले रस्तो आनी घाणीवड्यान लोक वयताले. म्हाका कितलेच फोन आमकां एक्सिडेंट जातले म्हणून. सो हेजे खातीर एका प्लॅनिंग करपाचो खूब एक मोठो म्हाका दिसता एक तकलेर म्हजे भार आशिल्लो. आनी हो भार आमचो कन्सल्टंट दिलीप बाब ताजो सत्कार आमी करतले, तेणे हो भार म्हजे वयल्यान काडलो. आनी असो एक सुजाव येयलो तेन्ना हांव पीडब्ल्यू मिनिस्टर आशिल्लो की हो ब्रीज जो आसा हो ब्रीज अर्दो कट करून 1 लेन आमी चालू दवरूंक शकता. आतां तेजे रिस्क कोण घेतलो? रिस्क म्हणल्यार कोणे तरी घेवपा पडली. कित्याक फाल्यां जर अशें तशें कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदार हो प्रश्न जालो. आनी पीडब्ल्यूचो एकूय इंजिनियर आपणाचे रिस्क घेवपाक सोदनासलो. आनी तेन्ना हांव दिलीप बाबाची तोखणाय करता की तेणे स्टडी करून हो ब्रीज जो आशिल्लो तेजो कुडको काडलो, 1.5 मिटराचो कुडको काडलो. आनी अर्दे ब्रिजाचेर आमी हो सगळो जो वेव्हार आशिल्लो तो कितलेच म्हयने आमी चलयलो. आनी तेजे खातीर हांव दिलीप बाबाक देव बरें कर म्हणटा. मये मतदारसंघातले अल्पसंख्याक भावांसयत 46 कार्यकर्ते भाजप वासी जाल्यात. आयतारा ह्या कार्यकर्त्यांनी भाजपात प्रवेश केलो. मये मतदारसंघात आता भाजपा पक्ष आणि घटमूट जाला असो विश्वास प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायला. आयतारा राती मया जाल्ले कार्यावळीत आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि भाजपाचे विस्तारक विश्वंभर गांवस हांच्या हाजेरीत ह्या कार्यकर्त्यांनी भाजपा प्रवेश केलो. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर सोडणकर, प्रेमानंद भामरे आणि हेर हाजीर आशिल्ले. आणि त्याची पर्सेंटेज सुद्धा 70% वयर असतली अशें म्हाका सांगले आसा. आनी ह्या हांव तुमच्या सगळ्यांच्या फळाचेरूच हांव तुमचो जो कायम मेळणारो विश्वास, ह्या विश्वासाच्या जोराचेर आमकां हो पक्ष बळकटी हाचो मान मेळ्ळो आसा. तेका लागून हांव सगळ्यांचे तुमचे परत एकदा मना काळजांसून उपकार आडयता. ह्या कार्यक्रमाद्वारे आमकां ह्या पक्ष बळकटीक लागून तुम्ही जे स्थान दिता ह्या स्थानाचो उपयोग तुमच्या भल्या खातीर वापरतले. आनी ज्या ज्या लोकांची ज्यो समस्या आसतल्यो त्यो सुटावो करपाक लागून तुमच्या बरोबर सदोदीत आसतले हे तुमकां आश्वासन दिता. विश्वास हो आमी स्टडी केले. खूप पयले खूप पार्टीन सायडीचे पार्टी ऑपोजिट पार्टीन सपोर्ट केलो सगळें केलो. पण आतां आमकां कळून येयला कि this is the only party which we can join and from where we can get justice. पण म्हाका आयज खूब खुशी जाता की आमी सगळे आयज मोदी साहब के परिवार में हम आ रहे हैं. हम एक हिस्सा बन रहे हैं. मोदी साहब बीजेपी में एक पार्टी में तो ज्वाइन कर ही रहे हैं मगर हम एक ऐसे परिवार से बिलोंग करने वाले हैं जो मोदी साहब का परिवार है. तो मुझे बहुत खुशी के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ. प्रमुख पर्यटक
मतदार यादीचेर असलेले पेजीचे प्रमुख जे आमकां खबर आसा, आमकां पक्षान सांगला की पेज मतदार संघातल्या ज्या मतदार यादीची पेज आमी जेन्ना जिखतले तेन्ना बूथ जिखतले, बूथ जिखले तेन्ना आमी मतदारसंघ जिखतले, ही आमची मूळ संकल्पना आसा. आमकां 15 प्रमुख हे जे आसा हो उपक्रमा प्रमाण फुडें वचप हे आमचें ठरलेलें आसा. म्हाका दिसता ह्या कार्यक्रमात जे तुम्ही पक्षात प्रवेश आसा तेंच्यांनी ह्या 15 प्रमुख जो आमचो कार्यक्रम आसा जो आमचो उपक्रम आसा तितून सगळ्यांनी सहभागी जावचे. सगळे पक्षाचे प्रमुख ह्या विशयाचेर काम करीत आसा तेन्ना ह्या सुवातेक आजच्या घडये जो कार्यक्रम आमी राबयला तो पक्ष प्रवेश ताका सगळ्यांक भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. बेतकी नवे कोमनीदाद कार्यालयाचे मंत्री गोविंद गावडे यांचे हस्तुकी उक्तावण जाले. कोमनीदाद संस्थेचो वावर महत्वाचो आसा अशें विधान मंत्री गोविंद गावडे यांनी व्यक्त केला. कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांक एक कार्यालय जावचें पडटा आनी तातूंतल्यानूच नंतर बरे विचार, बरे आचार आनी ह्या गांवा खातीर आमकां कितें करपाक जाय हेजें बरे तरेन आमी नियोजन करपाक शकता. आणि म्हणूनच ज्या देवाचो हो प्रस्ताव आमचे कडेन आयलो, तो प्रस्ताव उभारून धरलो आणि कोमलदाद ही एक इंडिपेंडंट बॉडी जावन आसा ज्याची संपूर्ण जी जमीन जो आसा तो जमीनची राखण करपा खातीर दिल्ली आसा. परंतु हो लोकां खातीर ज्यो काही गोष्टी करपाक जाय त्यो कोण विचार करपाक शकता तर ते गांवतले सुंदर विचारांचे सुंदर लोक. पाकिस्तान ह्या म्हज्या प्रिय मतदारसंघात नाही संपूर्ण गोंयांत भितर जर आमी जर एक नजर जर मारली जाल्यार लाभदायक आणि लोकांच्या भिमुख अशे जर प्रकल्प जर कोणाचे जमनी भितर जर आसा जाल्यार त्या गोंयच्या आमच्या साबार कोमिनदीच्या जमनी भितरूच आसा. आणि म्हणूनच ह्या कोमलदादीच्या जमनी ज्यो ते सांभाळटात त्यो बरे तरेन लोकां खातीर जो वापर दिवपाक जाय हो म्हज्या बेतकीच्या कोमलदादीच्या सगळ्या सभासदांनी सुद्धा लक्षात हाडिल्ल्याबद्दल हांव तांचे खूप मनापासून आभार व्यक्त करतो. हालीं तेंपार गोंयांत देवळांनी चोरयो जावपाच्या प्रकारांनी वाड जायत आसा. अशेंच एक प्रकरण दिवचले शारांत घडिल्लें. कांय दिसा पयलीं लक्ष्मी रवळनाथ देवळांतली फंडपेटी चोरान फोडिल्ली. हे देवळांतली फंडपेटी फोडपाच्या प्रकरणात दुबावीत चोराक धरपाक दिवचल पुलिसेक यश आयलां. ह्या चोरी प्रकरणात शेनवारा पुलिशेन कागाळ नोंद केल्ली. मुळगांवच्या एका देवळांतली फंडपेटी फोडल्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका दुबावीत तरणाट्याक अटक केल्या. गुरेसाब कलिमणी अशे अटक केल्ल्या दुबावीत तरणाट्याचे नांव आसा आनी ताचे कडल्यान पुलिशेन हारायल्ली रोख रक्कम हस्तगत केल्या. मेळिल्ले खबरे प्रमाण मुळगांवच्या श्री देव रवळनाथ महालक्ष्मी देवळा कडेन संलग्न आशिल्ल्या कुलस्वामिनी शिरोडकर देवळांतली फंडपेटी फोडपाचो प्रकार घडिल्लो. ह्या प्रकरणात देवस्थानाचे अध्यक्ष राधाकृष्ण घोडगे हांणी दिवचल पुलिशेक कागाळ करतकीच पुलिशेन गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केल्लो. ह्या प्रकरणात अटक केल्लो तरणाटो हो मूळ कर्नाटकांतलो आनी तो सध्या मुळगांव वाठारांत रावतालो अशी माहिती मेळ्ळ्या. ह्या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मुळगांवच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. श्रीस्थळ काणकोण मल्लिकार्जुन देवाक पयल्या दिसा महाअभिषेक केल्या उपरांत राजबाग देवावेळ हांगा दर्यांत धार्मीक मंत्रोपचारान समुद्र स्नान घालपाची धार्मीक विधी आयतारा जाली. ह्या वेळार भाविकांनी दर्याक केळी अर्पण करून देव श्री मल्लिकार्जुनाचे दर्शन घेतले. पळयात श्री मल्लिकार्जुन समुद्र स्नानाची वेचीक खिणचित्रां. दिसाक श्री मल्लिकार्जुन देवाचे पालखींत बसून तारीर ह्या समुद्र किनाऱ्याचेर आगमन जाता आनी थंय देवाचें समुद्र स्नान जाता. कित्येक वर्सांची ही परंपरा ह्या आज पर्यंत चलत आयिल्ली आसा आनी ह्या उत्सवाक मोठ्या संख्येन आमचे श्री काणकोणचे मल्लिकार्जुन देवाचे महाजन, कुळावी, ग्रामस्थ आनी सगळे भक्तगण हातूंत सामील जातात आनी ह्या उत्सवाक मोठ्या संख्येन उपस्थिती लावन देवाचे आशिर्वाद घेतात.
सकाळी 5 वरांचेर फांतोडेर देवाची पालखेंत बसून पालखी श्रीस्थळा कडल्यान समुद्र किनाऱ्याचेर वचपाक प्रयाण करता. पालखेचे भोई हे एक विशिश्ट समाजाचे आनीक महाजनां पैकी कुळाव्यां पैकी हातूंतले जे ठरयल्ले लोक आसात तेच ह्यो वेगवेगळ्यो पालखेच्यो सेवा करतात. थोडे भोई म्हणून पालखी उबारून व्हरतात. ताज्या बरोबर देवाचो प्रसाद वांटपाक एक सायडीन ब्राह्मण आसतात, एक सायडीन दुसरे आमचे वेळीप लोक असतात आनी त्या सगळ्या लोकांक वाटेर जे कोण देवाच्या भेटेक येतात तांकां प्रसाद दितात. श्रीस्थळा कडल्यान तारीर ह्या समुद्र किनाऱ्याचेर वचपाक बरेंच अंतर आसा. एक 6 ते 7 किलोमिटर सुमार हें वचचें पडटा. देवस्थानाचे पुरोहीत देवाक समुद्र स्नान करतात आनी त्या जलान समुद्रांतल्या जलान देवाक अभिषेक करतात आनी परत ती पालखी हाडून परत ती मुर्ती हाडून पालखेंत बसयतात आनी ताजे नंतर बहुसंख्येन लोक थंय जमा जाल्ले असतात. ते नंतर देवाचें दर्शन घेतात. ह्या उत्सवाक देवाक केळीं आनी फुलां ही अर्पण केलीं वतात. हांगा केळ्यांची भेट दिली वता. तशेंच लोक केळीं समुद्रांत फेकतात आनी समुद्राक केळीं अर्पण करतात. ही एक परंपरा जावन आसा आनी हो सगळो उत्सव जातकीर सगळ्या लोकांची भेट जातकीर पालखी परत आपल्या मूळ स्थानार श्रीस्थळांत येता. येतना वाटेर आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमचो